thanks to all the press media brothers and sisters who are here to cover my press conference. Well, the reason I called this press conference today is regarding the issue which took place yesterday at Sankwal. जी काल घडना घडल्या काल सांकवाळ पंचायत जी आसा थंय ग्रामसभा मिटींग आपयल्ली अर्जंट बेसिसाचेर आनी थंय आमी जायते लोक सांकवाळचो लोक आनी हेर माने सगळे आयिल्ले एक्टिविस्ट बीन थंय तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें जालें तें कित्याक इट वॉज कवर्ड बाय यू ऑल नो हाव थिंग्स वेंट ऑन बट आय वॉन्ट टू कम ऑन माय मुद्दो म्हाका गुणावपाक नाका कित्याक सगळ्यांनी पळयलां काल कितें जालें आनी कितें जावना तें म्हजो मुद्दो इज डायरेक्ट हिटींग द बुल्स आय एंड दॅट इज काल जेन्ना तांचें काबार जालें मिटींग काबार जाली तेन्ना तुमकां खबर आसा बाथरुमांत व्हिडिओ केला इन्स्टॉल केलो कॅमेरा म्हणून हांवें बायलांक घेवन कंप्लेन केल्ली करिश्मा प्रभू बरोबर वचून हांवें पंचनामा करून FIR देखून घातिल्ली FIR देखून ताचेर जाली तो नारायण नायक जो आसा मागीर तो रॉकी वालीस आनी सुनील गावस जे हे मंडळाचे BJP मंडळाचे अध्यक्ष आनी वायस प्रेसिडेंट आसा ते काल खंय तरी भायल्यान भोंवताले वे दे वर रोमिंग इन द प्रिमायसीस ऑफ सांकवाळ ओनली 8 पंचायत मेंबर्स अटेंडेड द ग्राम सभा आउट ऑफ 11 आनी हे भायर आशिल्ले आनी तितूंतले बाकी सगळे हू आर सपोर्टींग भुतानी ओनली लिविंग 2 वन इज तुजो कोण तो तुलसीदास आनी दुसरो म्हणटा तो मावरिल्यो सो आमी पयले पासांसान 3 वरां रावलीं भायल्यान जेन्ना हांव मेल्सन कुलासो हू इज द PI ऑफ वेन्ना टावन पुलीस स्टेशन आय वॉज हॅविंग अ वर्ड विथ हिम आनी तेजे कडेन हांव उलयतालें तेन्ना आय वूड लायक टू से आय थिंक गोवा न्यूज हबाचो आमचो एक रिपोर्टर आशिल्लो आमी दोगांय उलयतालीं तेन्ना ही वॉज अ विटनस जेन्ना PI कडेन उलयतालें तेन्ना फ्रॉम दॅट एरिया सांकवाळ आनी तेन्ना हांवें ताका इतलेंच म्हणलें वाय इट्स टेकींग टायम 3 जाणांकनी अरेस्ट करपाक कित्याक टायम जावपा लागला तुमकां आपयात मरे तांकां बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा सरकार आपयात तांकां इतलेंच जालें हां इतलेंच आनी तो सुनील गावस म्हणटा तो हांसतालो हा करून तो हांसूं तो प्रेमानंदाची बायल कितें तरी ताका उलोवपाक गेली जेन्ना हांव सांगता मेल्सनाक हांकां अरेस्ट कराय पळय दोळ्या मुखार पळय भोंवपाले ओपनली भोंवपा लागल्या इट इज नॉट दॅट दे हायडींग ऑर दे एब्सकॉन्डिंग दे आर हियर सो वॉट इज स्टॉपिंग यू ऑल द प्रेशर्स फ्रॉम द मिनिस्टर फ्रॉम द BJP हांकां धरपाक जायना म्हूण म्हणटा ते आसा एकले कोण वता आनी कोण वता अरे लिसन टू मी हा शी इज लायक मॉकिंग एंड शी जस्ट वेंट सो आय हॅड लॉस्ट इट आय जस्ट आस्क्ड द पीपल द लेडीज अरे कोण तेणी म्हाका सांगलें गो ते पंच मुगो आमी पंच नांव कितें ताजें नांव अनुषा लामाणी आतां इट स्टार्टेड ऑल हियर तेज्या पयलीं हांव दाखोवपाक सोदतां हो पळय हो काल फोटो हांवें कोणाक धाडपाक लायलो मागीर ऑफिस ऑफ विलेज पंचायत सांकवाळ यू कॅन सी दीस ऑफिस ऑफ विलेज पंचायत सांकवाळ हे तांचे सगळ्यांची नांवां आसा पंच मेंबर्साची आतां पळय हे हांव झूम करतां कॅन यू ऑल रीड दीस द लास्ट नेम इज ऑन द लिस्ट पळय कोण श्रीमती अनुषा लामाणी मेंबर सो आय जस्ट सेड अरे कितें चल्लां हे ती मिसेस कोटे पंच मेंबर कोण ते अनुषा लामाणी हे कोण हांसून गेले म्हणून ते जाले अरे तुमी हांव मातशें मुखार सरता म्हणल्यार एकूच दादलो म्हणजे चार्ज जावन आयला आनी आयकूंक आयलां म्हाका ताजें नांव खंय गोविंद लामाणी उर्फ रातोड तो आतां जाला ताजो खंय तो घरकार आनी एक्स पंच आशिल्लो त्याच सांकवाळ विलेज पंचायत म्हज्या आंगार आयलो आनी 2 जाण ताच्या बरोबर आनी म्हाका सांगता तूं आमकां इन्सल्ट केलें आमकां आमचे हट केले आमचे तूं जात काडटा हांवें ताका पयल्यान म्हणलें जात काडटा हांव जात खंय काडल्या सी आय टोल्ड यू ऑल येस्टरडे ऑल्सो दॅट वेन पीपल एड्रेस मी एज मिसेस कुतिनो ओ मॅडम कुतिनो आय फील प्राऊड अबाउट इट सो हांवें तुज्या बायलेचें नांव घेतलां जात म्हणटा ती खंय काडूंकूच ना हांवें अनुषा लामाणी म्हणलां सो तुका कित्याक वायट दिसलें रे अरे लामाणी म्हणपा नाल्यार कितें म्हणटलें हांव सांगा म्हाका काल देखून विचारलां आनी परतून सांगता तुमकां हांव अनुषा लामाणी म्हणपा नाल्यार अनुषा गुदिनो म्हणटलें वो अनुषा वालीस म्हणटलें वो अनुषा पिल्लय म्हणटलें अनुषा इज लामाणी आनी प्रूफ तुमकां दाखयलें सो लामाणीक म्हणपाचें पूण हे फाटल्यान बेजार जालें हांव घरा पावता म्हणल्यार झूप करून क्विक गोवा न्यूज आनी खंयचे प्रुडंटाचेर येवपा लागलें कितें गोविंद लामाणी ताचो घोडकार आसा तो वेन्ना पुलीस टावनांत गेला आनी नॅशनल खंय तांचो कोण तरी खंय तांचो समाजाचो नॅशनल लिडर खंय तो कोण तो घेवन प्रेस दिता म्हजेर कंप्लेन घातल्या म्हणून अरे उलटा चोर कोतवाल को डाटे मागीर सांगता कित्याक म्हणटा तें तुमी वता म्हजी कंप्लेन करतना हांव व्हिडिओ पळयता व्हिडिओचेर तो गोविंद लामाणी कितें उलयता जाणो ताचो घरकार अनुषा लामाणीचो आमचें खंय हट जालां आमची सेंटिमेंट हट जाल्या अरे टेल मी यूजिंग वन्स नेम इज हर्टिंग द सेंटिमेंट then like that if you go we say
अरे भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं परसों अमेरिका में. ट्रम्प जीत गया. कोणाक खबर दिवून आसलें अर्दे लोकांक. ताचें फर्स्ट नांव डोनाल्ड म्हणून. नरेंद्र मोदीजी, पूण मोदीजी म्हणून आमकां कोता. गोवा के CM मुख्यमंत्री सावंत. प्रमोद सर कितले जाणां म्हणटात अरे गुदीन रे. सार्दिनाक देखून एक्स MP कोण फ्रांसिस्को सार्दिना म्हणटाले. सार्दीन MP सार्दीन म्हणटाले. सो हांकां लज दिसना जाल्यार तुमकां कित्याक लज दिसता रे. आनी तूं सांगता सेंटिमेंट हेट केलें म्हणून. आय एम बींग व्हेरी स्पेसिफीक. कोणाची जातेचेर हांव उलोवना, जातेचें नांव दिवंक काडूना. कित्याक पळय प्रतिमा कुतिनो फाटलीं 20 वर्सां जे काम करता 25 वर्सांनी प्रतिमान केन्नाच न्ही डिस्क्रिमिनेशन करूं ना. तुमी विटनस आसा. तो प्रेमानंदाक जावं आतां एक मनीस जालो हेल्प करपाक वता ताजे बरोबर उपासन करता. कोण तो हिंदू भाव. हांवें केन्ना विचारना प्रेमानंद तुजी जात कितें म्हणून. नो बींग अ हिंदू ब्रदर. कितले तरी न्ही बायल्यो आसा जावं ते नावेली जावं सानांद्रे जावं ते पणजे जावं ओल्ड गोवा जावं. हांवें कितले तरी बायलांचे इश्यूज घेतल्या. इवन वेर्ना घेतिल्ले ती ST बायल्यो 2 जाणां तांकां बी मागीर डॉनल्डाचे हितून घातिल्ले पळय हेल्प शेल्टर होमाक. दे आर बिलॉंगींग टू ST. आय नेवर डिस्क्रिमिनेटेड. तुमी ST, तुमी भंडारी, तुमी बामणां, तुमी हें. आय नेवर वेंट ऑन कास्ट. सो डोंट प्ले दीस कार्ड्स. इफ गोविंद लामाणी तुजी समज तूं आयल्लो कित्याक आयल्लो थंय. तूं भुरग्यांक न्ही घेवन आयल्लो मरे. तूं कितें करपाक गेल्लो. तुजी बायल जाल्यार ही सपोर्टींग भुतानी. युअर वायफ इज सपोर्टींग भुतानी. सो वॉट यू हॅड कम गूड टू डू. यू हॅड कम टू क्रिएट राकस रिफ्ट घालपाक तूं आयल्लो. आनी तुका दिसलें हांव बकरा मेळटलें म्हूण तुका. हांव निशेध करता. एक सांगता गोविंद लामाणी तुवें काल थंय वचून पुलीस स्टेशना भायल्यान म्हणलां प्रतिमा खंय. ते प्रतिमा ते खंय कितें इलेक्शन खंय केन्ना आपली बायल खंय आमी डेव्हलपमेंट करता म्हूण खंय आमी जिखतात. आमी डेव्हलपमेंट करता म्हूण जिखतात खंय. कित्याक लागून जिखता, कोणाक लागून जिखता सगळ्यांक खबर आसा. कळ्ळां. आनी बाबा गोविंद लामाणी उर्फ रातोड तुका मरे चान्स पडला तुज्या बायलेक. कित्याक तूं थंय आशिल्लो सरपंच 2-3 फाटी. आनी कोणाचो आशिर्वाद आसा तुमकां मिनिस्टराचो न्ही ते सगळ्यांक खबर आसा. तें सोड. नाकाक धरल्यार खंय मरे तोंड उक्तें जाता. आनी जेन्ना तुवें म्हजेर ब्लेम घातलो न्ही आमचे खूब 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 न्ही वेल विशेस आसा. सांगता आयक. हें आतां पळय आमकां न्ही बशीत न्ही बसलेले कडेन न्ही थाटात न्ही येता तशें आयलें आतां प्रसाद असो. प्रसाद आयलो पळय सांगता. हें पळय बाबा गोविंद लामाणी हें पळय हें मातशें पळय बाबा हें पळय हांव तुमकां जाय प्रेसाक मागीर हांव एक कॉपीज दिता. हे सगळ्यो कॉपी दिता तुमकां हांव. कोण मरे कार्तिक सर्विसीस म्हणून मरे सेक्युरिटी चलयता खंय सांकवाळ पंचायतीत. कार्तिक सर्विसीस म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंट बीन आसता पळय सेक्युरिटी गार्ड्स घालपाचे. 2.5 लाख 3 लाख 1.5 लाख कोणाक 10,000 20,000 2,60,000 हो पगार कोणें काडला कार्तिक सर्विसीस म्हणून. हे उलयलें जाल्यार न्ही ताजी मिसीज न्ही शी कॅन बी डिस्क्वॉलिफायड. बट वन मोर थिंग आय एम टेलिंग यू. काल तेणें कितें म्हणलां लामाणी म्हजी जात ती खंय आनी लामाणी म्हणल्यार आमी प्रावड खंय. लामाणी जाल्यार प्रावड जाल्यार राव रे. तूं आशिल्लो तुजे सगळे आशिल्ले डॉक्युमेंट्स एज गोविंद लामाणी तुवें फाटल्या फ्यू इयर्स बॅक तुवें चेंज केलें मरे. तुवें तुजें चेंज केलें भायलेच्या आजून चेंज करूं ना. तुका गर्व आशिल्लो न्ही तुज्या ओन सरनेमाचेर. तर तूं गोविंद लामाणी काडून गोविंद रातोड करपाचो न्ही. म्हळ्यार तूं दाखोवन दिता की तुका लज दिसता तुज्या आडनांवाची. आनी बाय द वे तूं सांगता काल प्रतिमा आपली आमी डेव्हलपमेंट करून जिखतात खंय. प्रतिमाक आतां कांय ना म्हूण प्रतिमा खंय एक्टिविजम करता एज्युकेशनाक वता. अरे हांव गोंयच्या मोगाक लागून वता तुमचे भाशेन चोरपाक न्ही. तुमचे आयज कळून आयला की तुमची सांकवाळ पंचायत ही सारकें करप्ट म्हणून. आनी तुमी ह्यो भानगडी करपाक तुमचे सेल्फ डेव्हलपमेंट करपाक न्ही तुमी थंय बशिल्ले आसा म्हणून. तुवें कितें म्हणलें काल प्रतिमा केन्ना इलेक्शन जिखला काय म्हणून. म्हाका खबर ना तुजें लग्न जाल्लें आनी ती बायल तुजी आशिल्ली जाल्यार खंय आशिल्ली ती म्हाका खबर ना. पूण हांव सांगता 2010 14 वर्सां जालीं हांव प्रूफ घेवन आयलां. हें दिसती पडटा मातशें पळयात मातशें झूम करात. दीस इज वॉट इज दीस मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील. हें म्हजें आयडेंटिटी कार्ड of 2010 when I was elected with highest margin in Margaon municipality. Out of all 20 wards that time, I was elected with the highest margin from ward number 16. And this is my identity card. And see, my name is on that. Name Pratima Betsy Kutino. My address is there at the back. Okay, Dongori Naveli. So this is enough proof. How election jikun mare vice chairperson election ashille. Digambar was the CM that time. Digambar was the MLA that time. But Digambar worked against me, but people voted for me and highest margin I had won. Why? Because my hard work. After that, vice president, vice chairperson, municipality deputy mayor, I was sitting on that chair for 1 year. And not only that, market chairman, I elected and I was the market chairman of Margaon municipality. So don't talk.
लिटल नॉलेज इज डेंजरस, डोंट बी इग्नोरंट. आनी तो तांचो कोण दुसरो आयिल्लो तो हो खंय तो नॅशनल खंय तांचो समाजाचो. बाबा हांवें स्टडी केलें, म्हाका कळ्ळें. म्हाका एक सांगता, हांव जेन्ना म्युन्सिपाल्टीत कामाक आशिल्लें न्ही वायस चेअरपर्सन म्हणून, म्हज्या अंडर न्ही खूब जाणांनी लामाणी, जामुनी, रातोड हेणी जायते काम केल्लें आसा हेल्पर म्हणून. ते स्विपर, आमचे गार्बेज कलेक्टर म्हणून खूब हेल्प केलें आसा. तांकां वचून विचारात केन्ना मॅडमान डिस्क्रिमिनेशन केलां जाल्यार. ते आमचे केन्नाय घरा आयल्या ते आमचे सगळ्या म्हणजे सोफाचेर वयरूच च्या पिव जावं कॉफी कोणाक डिस्क्रिमिनेशन करुना. काल म्हाका लोकांनी सांगलें, मॅडम तुका आमी खारे बांदार खबर आहा, एक फाटी तूं वायस प्रेसिडेंट आसलें तेन्ना तुका आनी चेअरपर्सनाक आपयलें आमी गेस्ट म्हणून कितें ते नवरात्रीक. आमी येस तूं केन्नाच भेदभाव करुना. आनी आमी तुजो व्हिडिओ पळयला काल. हो जो गोविंद लामाणी आसा तो लोकांक मिसगायड करपाक लागला, आमच्या समाजाक मिसगायड करपाक लागला. तूं कांयच आमच्या समाजाचेर उलोवना. दीस इज टू डायवर्ट द इश्यू ऑफ भुतानी. तांकां कितें दिसलें की कांय ना जाल्यार कितें कोरया आनी हेजेर म्हजें तोंड शिवपाचें नाटकां बंद करात. आनी सरकाराकूय सांगता, अनुषा लामाणी तुजें नांव मुगो ऑफिशियली तूं खंय कॉरस्पॉन्डंट करता तेन्ना लामाणीच म्हणून घालता. तुजें सगळे लेटर हेड बीन सगळे खंय अनुषा लामाणी म्हणून आसा. तुजें कितें कामां आसा पळय लोकांक दिवपाचें, सो मेंबर ऑफ सांकवाळ पंचायत अनुषा लामाणी म्हणून तुमकां त्या भायर दिसलें. आनी तो कोण आसा पळय तो मुडेलो आशिल्लो काल येल्लो कलर घालून उलयता पळय प्रतिमा कुतिनो, हेणें सॉरी म्हणपा जाय. खंय सॉरी म्हणना जाल्यार खंय अकॉर्डिंग टू SC ST एक्ट खंय अल्ट्रा एक्ट I can be put behind the bars. That's what he's saying. And it seems मागीर हांव जेलेक पडटलें आनी नॉन अवेलेबल वडोन म्हणजे पडटलो. तूं खंयच्यान आयलो रे? हांव व्हडल्यांक भिवना. हो म्हाका सांगपाक कोण रे? तुजेर पयलें तुका सांगता तूं आशिल्लो थंय, तूं पंचायती आशिल्लो, दिसता तुमकां लिडर केल्या म्हूण तूं कितें धांवन येता. अरे पयलीं स्टडी कर मरे मॅटर. इट वॉज आउट ऑन ऑल द चॅनल्स मरे. प्रुडंटाचेर, अलर्ट गोवन्स, मागीर तुजी क्विक गोवा, गोवन रिपोर्टर, गोवन रिपब्लीक सगळ्याचेर मरे, गोंयचो न्यूज सगळ्याचेर आशिल्लें मरे. पयचे असले मरे तुवें. तूं ब्लायंडली ती पुलीस स्टेशनार येता आनी तूं कितें म्हणला स्टेटमेंट सॉरी म्हणचें अल्ट्रा एक्टाचेर म्हाजेर घालता म्हणून कितें घालतलो तूं? अरे तुमी जे म्हाका आयज करून येयला, एडवोकेट सिनियर कावन्सिला कडेन गेले, म्हाका सांगलें की मॅडम जे हे आसा पळय लामाणी जावं रातोड जावं जामुनी, दे फॉल अंडर द बंजारा समाज. सो बंजारा समाजा अंडर तुमी पडटा. सो तुमी म्हाका सांगा, काल हांवें बंजारा म्हूण उत्तर पूण काडलां. हांव केन्नाच कोणा बामण, साड्डी, सुद्रा म्हूण केन्ना यूज केलां. आय नेवर यूज फाऊल लँग्वेज, आय नेवर यूज फॅन्सी लँग्वेज. एंड दीस इज हाव यू आर ट्रायंग टू टार्निश मी. वॉट यू आर ट्रायंग टू डू? डिवायड करपाक सोदताले तुमी. लामाणी आनी गोंयकारांची झगडी लावपाक सोदताले. अरे हांव बिचार वता तेन्ना आय बाय क्लोथ्स मॅन फ्रॉम दीस बंजारा पीपल. वेन आय गो टू मांद्रेम एंड ऑल, आय गेट फूड मसाज मरे फ्रॉम दीस बंजारा पीपल. आमी केन्ना हें करुना मरे, केन्ना तुमकां सकल घातला. आमी सदांच वयर सरल्या मरे, बिकॉज वी आर इंडियन्स. वी आर बीन टॉट टू गो विथ युनिटी. बट वन थिंग, रॉंग इज रॉंग अँड रायट इज रॉंग. तुमच्या समाजाचें नांव काडूं ना. हांव मागता की तेणें आतां म्हाका सॉरी म्हणचें म्हणून. तो तांचो कोण समाजाचो म्हणटा पूण नॅशनल लिडर, विदाउट नोईंग ही हॅज मेड स्टेटमेंट्स. अदरवायज आय कॅन फ्रीली गो अँड पुट अ डेफेमेशन केस ऑन बोथ गोविंद लामाणी एंड इवन तांचो बंजाराचो कोण तो समाजाचो लिडर म्हणटा तो. कित्याक फॉल्स एलिगेशन करनाकात. हांवें तुमच्या समाजाक कांयच म्हणना. हांवें म्हणला धा पाटी आनी हांव परतून म्हणटा, कुतिनो इज कुतिनो एंड लामाणी इज लामाणी. सो वॉट इज द डिफरन्स इन दीस? फाल्यां मोदीजी कॅन से मुझे प्रधानमंत्री मोदीजी बोला. अरे ही इज प्राऊड ऑफ इट मॅन. मोदीजी सरनेम. अरे एक आयडेंटिटी आसता. म्हजो काल शेजारी रावल म्हणून तो म्हाका हाडायले, परेश रावला म्हाका हाडयले. दे आर ओरिजिनली हे ते कोण ते रे गवंडी ते. ही सेड हांवें तुजी व्हिडिओ पळयलो, म्हाका बरें दिसलें प्रतिमा. पूण हें कितें कांय पावलो लामाणी इज अ सरनेम. तुवें कांय तांची जात काडून आतां पळय म्हणलें आपणाक रावल कोणें म्हणलें रावल बाब म्हणल्यार बरें दिसता. कित्याक आपलें म्हणटा रगत म्हणटा, आपलें म्हणटा आयडेंटिटी. आपूण एक गवंडी आनी आय एम प्राऊड ऑफ इट. अरे यू शूड बी प्राऊड ऑफ युअर सरनेम. इट्स युअर आयडेंटिटी. मेल्ल्यानूच तुकातलोच दिसता म्हणून तुवें नांव चेंज केलां राठोड म्हणून. आतां बायलेचें कितें म्हणून चेंज करतलो तूं? गुदिनो, वालीस ओ पिल्ले रे. आनी लास्टाक तूं कितें सांगता? लास्ट आमी पेपर्स घेतिल्ले की पिल्ले चिल्ले म्हणलें. सो तुका पिल्ले चिल्ल्याक लागून दूख जाला, तुका भुतानीक लागून दूख जावना रे? गोंयकार हिंगा तळमळटात, उपाशीक बसतात तें पडूना रे तुमकां? हांव इतलेंच सांगता, प्लीज डोंट मिसगायड पीपल. हांव म्हज्या लामाणी भाव भयण्याक सांगता, जितले गोंयांत आसा सरनेम्स आसा पळय, तुमी चिंतात. Aren't you all proud of your surnames? If you're not proud, then you all will be like Govind Lamani, changing and going to Rathod. You should be proud of your own surname and proud of your identity. कितें क्वेश्चन्स आसा? मॅडम खुबशे जाण केन्ना आमदाराक सुद्दां म्हणटा लामाणी लोगो घेवन. आतां हांव म्हणटा एक्चुअली मायकल लोबोन केस घालपाक जाय मरे. मायकल लोबोनाक पयल्यार कितें म्हणटात? जिंगा म्हणटात, मागीर लामाणी म्हणटात, मोविन गुदिनोक म्हणटा मरे लामाणीचो हिरो आयलो लामाणी. तेन्ना कोण तोंड उक्ती करना मरे. तेन्ना कोण तोंड उक्ती करना मरे. दॅट इज एक्चुअली ट्रायंग टू पुट हे बिकॉज ही इज नॉट लामाणी, मायकल लोबो इज नॉट लामाणी और मोविन इज नॉट लामाणी. पूण ते
nobody picks up on them. That time their Samaj leaders are not coming. अरे समाजाच्या नावान पॉलिटिक्स करनाका आमी गोंयकार सुसेगाद आसात पूण ओर राहात हां आणि यू ऑल कॅनॉट कम एंड डिक्टेट टर्म्स टू अस आमकां ब्लॅकमेल करनाकात वेन आय हॅव नॉट रिमूव्ड समाज नेम डोंट ट्राय टू मिसगाईड आवर अदर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आय हॅव नेवर डन पॉलिटिक्स ऑन रिलीजन कास्ट ऑर समाज आणि लास्ट सांगता तो सांगता की SC आणि STच्या अंडर खंय म्हजेर अल्ट्रा एक घालतलो ना भितर पडटलें नॉन अवेलेबल जातलो पयलें म्हणटा ते फॉल्स एलिगेशन केला तेणें आनी तांचं समाजाचें नांव काडूना सेकंड म्हणटा तो की म्हजेर केस घालतलो अकॉर्डिंग टू SC ST बाबा लेट मी टेल यू गोंयांत न्ही एज फार एज आय नो आतां तुमकां कळपाक जाय यू ऑल शूड यूज युअर गुड बुक्स ओके आय नो दॅट कुणबी गौडा समाज धनगर आणि वेलीप हे 4 ST आसा हे 4 न्ही कास्ट आसा पळय त्यो STत पडटात गोंयच्यो आणि लामाणी आय एम नॉट सेईंग नो लामाणी STत पडटा बट कर्नाटका गव्हर्मेंटान तांकां दर्जो दिल्लो आसा सो हाव यू कॅन से दॅट सो फर्स्ट यू ऑल ओनली डोंट नो तुमी पयलीं स्टडी करात मागीर उलयात मरे आणि हें हांवें सांगलां तशें कोण ते पंचायतीक ती वो कोण ताजो गो सांगता पळय गोविंद लामाणी फर्स्ट यू टेल मी वाय यू हॅव चेंज युअर सरनेम आणि लामाणी आमच्या गोंयांत आसा पळय सरनेमाचे लोकांक सांगता पळय हेका न्ही हेणेच खूद आपलें नांव चेंज करून घेतिल्लें आसा जेणे कोणाक लज दिसता न्ही खालतीकाय दिसता पळय तोच आपूण बदलता जाल्यार तूं जल्माक आयल्लो एज अ लामाणी तुवें लामाण म्हणून रावपाचें आनी बरें जालें आतां तुमकां दाखयलें हांवें प्रूफ की ताजी बायल ही स्टील एज अनुषा लामाणी एंड इफ आय डोंट कॉल अनुषा लामाणी आय कांट कॉल वॉट आय कॅन से कॅन आय कॉल अनुषा भट or should I call her what Anusha Modi or should I call her Anusha Sawant or should I call her Anusha Rane I don't know तेणी म्हाका सांगचें हांव परतून लास्ट सांगता I was only specific I only removed her name that Anusha Lamani म्हणून and I am not म्हजे मर्यादा हांवें सांबाळना I am into politics for so many years I am into this work political activist म्हणून काम करता लोकांनी पयलें आसा हांवें केन्ना धर्म जातीचे पॉलिटिक्स करना सो तुमी तुमच्या मास्टरांचें आयकून न्ही ते लेंबडेपण करनाका आनी लास्ट जे कोणे खरे सेंटिमेंट्स हट केल्ले पळय तो RSSचो लिडर सुभाष वेलिंगकर तेका तुमी कांय करुना मरे तेन्ना तुमी धांवून येवना मरे सपोर्ट करुया म्हूण हां गोंयच्या लोकांची सेंटिमेंट्स हट जाल्या म्हूण आनी प्रतिमान तुजे बायलेचें नांव काडलें म्हूण तुजे सेंटिमेंट्स हट जाले तूं तुजे समाज लिडराक घेवन येता फॉल्स केस करपाक फाटल्या दिसांनी देखून आज 7 दीस जाता आयज 7 दीस जाले पुलीस म्हज्या दारार येता विदावट शोईंग मी द कंप्लेनंट्स नोटीस without showing me any show cause notice or showing the complainant's name coming and trespassing in my house दादागिरी चड जाल्या तुझे सर्वंट अंडर एज म्हणून आणि आधार कार्ड तोंडार मारलें पुलीस विरेक्शन तोंडार मारलें पुलिसाच्या मडगांव टाउनचे पूण लज नाशिल्ले रावले आनी परतून क्वेश्चन करपाक लागले वेन शी इज अबाउट 21 दे शूड हॅव वॉकड आउट सो दीस इज ऑल टू डू हॅरेसमेंट जशें हांवें लास्ट सांगलां तशें लास्ट टायम एक व्हडल्या लिडरान व्हडल्या पुलीस ऑफिसरान म्हाका सांगलां guns are on you on a hit radar you are on a hit radar Pratima guns are hot pointing out on your head they are all after your blood so I said who people who are in power so I'm telling you all can keep doing but my Jesus is there with me I am just into praise so देव बरें करूं last but not the least प्लीज हांवें खंयच्याच समाजाचें नांव काडूं ना म्हाका प्लीज म्हणपाची गरज ना जाय जाल्यार हांव सॉरी म्हणपाचें म्हजी मिस्टेक जाल्यार देखून हांव तसलें इफ आय एम रॉंग आय विल बाव डावन बट हियर आय विल नॉट बाव डावन बिकॉज I have not hurt any sentiments of anyone. If removing one's name is hurting sentiments, then I don't know what it is. I am very proud to be Advocate Pratima Betsy Coutinho. So I think Anusha Lamani, you should be also very proud to be known as Anusha Lamani. देवरे मॅम त्या एडच्यान सॉरी ना जाल्यार तूं डिफॉमेशन केस घालतलें तेंचेर हांव चिंतलें आतां कित्याक घालपाना बिकॉज हांवें काय म्हणून ना व्हिडिओ तुमचे कडेन आसा तुमचेच कितले व्यू गेले मरे गोवन रिपोर्टराचे जाले मरे आतां 30 कितें 1000 व्यू सो तुमच्याच हेजेर येयला मरे चॅनलाचेर फ्रॉम स्टार्टींग वॉट आय स्पोकन टील लास्ट हांवें खंय तूं सांग बाबा तूं काल आशिल्लो तुका दिसता हांवें खंय चुकून चुकून समाजाचें नांव काडलां जातीचें नांव काडलां मागीर हांवें फक्त अनुषा लामाणी म्हणिल्लें एंड दॅट इज अ नेम हां श्याम तुजें आड नांव कितें रे हां हांवें फातरकर बाब म्हणल्यार तुका राग येतलो प्रसाद तुजें आड नांव कितें रे शिरोडकर बाब म्हणल्यार तुका दिसता आवर म्हणून हेंकां कित्याक लज दिसता रे हेंकां कित्याक लज दिसता रे यू शूड बी प्राउड ऑफ युअर आयडेंटिटी पसतात म्हाका पळय म्हाका बेस्ट दिसता मोदीक देखून बरें दिसता आसतलें सोनिया गांधीक देखून गांधीजी म्हणल्यार बरें दिसता आसलें तुमकां कित्याक लज दिसता रे आनी तूं नांव चेंज करता वयल्यान सांगता लामाणी आमकां दुखले लामाणी म्हणलें म्हणून तुवेंच नांव चेंज केलां मरे गोविंद लामाणी ताजें गोवानूच नांव चेंज केलां आनी उलटा चोर कोतवाल को दांडे लज तुका त्यांचा जो नॅशनल लिडर येयल्लो म्हटलें हय हय तो स्वता नकळो की त्यांचो बंजारा समाज पडटा लामाणी समाज that is what I'm saying no I felt like laughing actually I felt like laughing I really had a hearty laugh
हितूच सगळें जाता म्हणजे हो कोण रे खंयचो हो हेका जाल्यार केन्ना पळोवना हेका फर्स्ट टायम पळयला आनी 15 मिनटां भितर पावला आनी सांगता आपूण नॅशनल खंय वायस प्रेसिडेंट खंय ते समाजाचो सो तुजो समाज बंजारा पडटा म्हूण तुका खबर ना दॅट लमाणी इज नॉट युअर समाज लमाणी इज जस्ट वन सरनेम वीच बिलोंग्स टू दॅट समाज सो हांव फाल्यां म्हाका कोणे ए कुतीनो हांगा यो ए कुतीनो हांगा यो म्हणल्यार आय वील नॉट टेक इट इज अ बॅड वर्ड कुतीनो हां मॅडम कुतीन म्हणटा म्हाका कुतीन म्हणल्यार म्हाका बरें दिसता ऑड दिसता म्हणजे आनी एक प्रश्न खुबशे पेपरार आमी पळयता येता तेन्ना खुबशे जाण नांव चेंज करता इवन गोवन सरनेम लायता यू कम टू द पॉयंट लामाणी काडून कोण नायक हेराल्डाचेर जायते मराठी पेपराचेर change आमी पळयतात फ्रॉम एसाम जामुनी हय. नायक जाता आनी फ्रॉम समथींग पेरेरा जाता आनी कोण खंयचो रातोड आसा Almost तो every day येता. फेर्नांडीस जाता आमी सगळे पळयतात दीस इज कॉन्स्टिट्यूशन एक आमकां एक हें मेळ्ळां म्हणून चेंज करपाक फायन बट कोणाक नीड ऑफ द आर चेंज करपाक कोण आपल्या न्ही जातीचेर ओ आपल्या समाजाचेर न्ही लसतात तांकां कमीपण दिसता पळय तांकां गरज पडटा चेंज करपाक आमकां चेंज करपाक गरज पडना बिकॉज वी आर प्राऊड ऑफ अ सरनेम्स इट्स आवर आयडेंटिटी द पीपल हू आर फिलींग शेम्ड आर गोईंग टू द न्यूज पेपर्स एंड पुटींग चेंज ऑफ नेम एंड माय एफिडेविट करून ते करतात सो तांकां लज ती आमकां न्ही